आपण विरोधी पक्षात आशिल्ल्यान अन्यायाचेर आवाज काडप आनी ताचेर सरकाराक प्रश्न विचारप हें आमचें काम. मात सरकारान आपणे केल्ल्या सेक्स स्कॅन्डलाची दखल घेवंक ना म्हणून काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकराचो आरोप. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी जावची हे आपल्या मागणेचेर आपूण ठाम आसा अशें चोडणकरान सांगलें. कांय दिसां आदीं काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकरान आपल्या ट्विटराचेर आनीक एका कथीत सेक्स स्कॅन्डलाचो बॉम्ब घाल्लो. ह्या प्रकरणात एक बायल पंच सदस्य आनी सरकारांतल्या एका मंत्र्याचो सहभाग आशिल्ल्याचो कोणाचें नांव घेनासतना दावो केल्लो. त्या उपरांत चिखलेची उपसरपंच ऐश्वर्या कोरगांवकर हिणें गिरीश चोडणकराक फुलें पत्र बरोवन उजरावन काडिल्लो. फोटो सोशल मिडियाचेर व्हायरल करून नांवाची खोटी बदनामी केली म्हणून मंत्री माविन गुदिन्याच्या ऑफिसांतल्यानूय पुलीस कागाळ जाल्ली. हे सगळ्याचेर गिरीशाक विचारल्यार तो अजून हे कथीत सेक्स स्कॅन्डलाचेर ठाम. सरकारान हे प्रकरणात सखोल चवकशी करूंक नाशिल्ल्याचो ताचो आरोप. हांवें कितें केलें जेन्ना आमी ओपोजिशन जेन्ना खंय कोणाचेर अन्याय जाता अत्याचार जाता तेजेर आवाज उठोवप आनी सरकाराक प्रश्न करप हें आमचें काम. तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करून लोकां मुखार हाडप हें सरकाराचें काम. एज अ ओपोजिशन काम आमी सरकारा कडेन प्रश्न विचारलो, बाबा हितून कोण इन्वॉल्व आसा ह्या सेक्स स्कॅन्डलान हें तुमी इन्व्हेस्टिगेट करात. हांवें प्रायम मिनिस्टराकूय टॅग केलो आनी मुख्यमंत्र्याकूय टॅग केलो. तेजे नंतर प्रायम मिनिस्टराचें कांय उत्तर ना तर मुख्यमंत्र्याचें उत्तर ना. तेजे नंतर एक मुख्यमंत्र्याचो रिप्लाय केलो, ताका हांवें परत रिप्लाय केलो. तो कितें म्हणटा कोणाक तरी ते पर्सनल मॅटर त्या पर्सनल मॅटरान पडची न्ही. हांवें परत विचारलें की मंत्री हो कितें करता इमॉरल एक्टिविटी त्यो पर्सनल जावपाक शकना. तो मंत्री नासतना कितें करता जाल्यार तितून डेफिनेटली लुडबूड कोण करच्यो ना. पूण मंत्रीपदाचेर रावन मंत्रीपदाचो पावराचो यूज करून जर असली कितें एक्टिविटी जाता जाल्यार तेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी तेजेर एक्शन जावपाक जाय. ही आमची मागणी जी आसा त्या मागणेचेर हांव अजुनूय ठाम आसा. पण किती पुरावे असलेले तुमचे करतात पुरावे हे सगळे मिडिया कडेन दिवले वचना. ते पुलिसाचें काम आसता, ते मुख्यमंत्र्याचें काम आसता. एक महिला मंडळान तुमचेर आरोप केलो की गिरीश चोडणकरान पुरावे दिवचे म्हणून, तेजेर तुमी कशें? सगळें कितें आसा ते मुख्यमंत्र्याच्या कोर्टान आसा. मुख्यमंत्र्याक हे इश्यू तुमी मुख्यमंत्र्याक विचारपाक जाय. तुम्ही दिला आमी ओपोजिशन आमचें काम लोकांचे प्रश्न आनी अन्याय अत्याचार जातात तेजेर आवाज उठोवप आनी तांकां सरकाराक प्रश्न विचारप तें काम आमी केलां. तेजे मुखार कितें जाता ते मुख्यमंत्र्यान तेजे कडेन सगळी मशिनरी आसा आनी ह्या बाबतींत मुख्यमंत्र्यान जेन्ना सांगता की ते पर्सनल मॅटर तेन्ना मुख्यमंत्र्याक सगळें कितें खबर आसा. सो तुमी हे प्रश्न म्हाका विचारचे परस तुमी मुख्यमंत्र्या हेजेर ग्रील करपाक जाय आनी मुख्यमंत्र्याक तुमी विचारपाक जाय, बाबा हेजेर कितें एक्शन घेतलाय तुमी सांग. पूण सर जेन्ना तुमी ट्वीट करता तेन्ना तुमचे कडेन कितें तरी पुरावे असल्या शिवाय तुमी ट्वीट करचे ना. ते पुरावे आसात आनी पुरावे ना कितें हो प्रश्न तूं म्हाका हेजे पयलीं करतालो जेन्ना मिलिंद नायकाचें प्रकरण आशिल्लें तेन्नाय. पूण हांव खंयच तुमकां तेन्नाय बळी पडनाशिल्लो. पूण पुरावे आयजूय हांव बळी पडपाक ना. ते पुरावे कितें आसतले आनी कितें जातलें ते सगळें योग्य टायमार योग्य वेळार सगळें येतलें. पूण मुख्यमंत्र्यान ह्या हेजेर पर्सनल मॅटर म्हणून हे डॉज करची न्ही आनी मंत्र्याक प्रोटेक्शन तशें पळोवपाक गेल्यार सगळें करप्शन करता तेय पर्सनल मॅटर जालें, इलिगिलिटी करता तेय पर्सनल मॅटर जातलें सगळें. प्रत्येक गजालीक मुख्यमंत्री म्हणटा तो पर्सनल मॅटरान तुमी मंत्र्याक जावं विचारनाका जावं मंत्र्याची इशू काडनाका हो कसलो हें. सो मुख्यमंत्र्यान पयलीं डिसायड करचें कितें मॅटर पर्सनल आनी कितें पर्सनल मॅटर पर्सनल न्ही तें. आमी कोणाल्या घरा वचून कांयच हें करना खंयच्याच मंत्र्याच्या. विराज कामती सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.